मायनिंग केसींची सुनावणी जाता तितले बेगीन जावची म्हूण गोंय सरकारान बेकायदेशीर मायनिंग केसींची ट्रायल घेवंक अंदू जानेरांत दक्षिण गोंयचो जिल्लो न्यायाधीश 1 आनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाचो स्पेशल कोर्ट नेमलो. मंगळारा स्पेशल कोर्टात कोरगांव बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात काँग्रेसीचो फुडारी जितेंद्र देश प्रभू आड केस येतली. आदलो खंड संचालक अरविंद लोलयेकार, आदलो सिनियर जिओलॉजिस्ट हॅक्टर फर्नांडीस, ट्रान्सपोर्टर तौसिफ मोमीन, एक्स्ट्रॅक्टर गितीश नायकाक हे केसीत सह आरोपी केल्यात. एसआयटी मायन्सान ऑक्टोबर 2017 जितेंद्र देश प्रभू आनी चौगा सह आरोपी आड आरोपपत्र घाल्ले. चौगांकूय बरोबर घेवन देश प्रभून पेडण्यां कोरगांव आपले जमनीत बेकायदेशीर मायनिंग एक्टिव्हिटी केल्या म्हूण एसआयटीन आरोप दवरला. हे बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून सरकारी तिजोरेक 50 कोटींचें लुकसाण म्हूण एसआयटीचो दावो. बेकायदेशीर मायनिंग केल्लें ना, आंब्याचे लागवडीक म्हूण ती जमीन खणटालो म्हूण जितेंद्र देश प्रभूचो दावो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.